Isaiah chapter 43 verse 5. भियेनाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा. तुज्या संततीक हांव उदेंतीतावन फाटीं हाडटलो आनी अस्तमतेतावन हांव तुमकां एकठांय करतलो. सिराक चॅप्टर 4 वर्स 1 and 2. म्हज्या पुता दुबळ्याचे शीत काडी नाका, गरजेवंताचे दोळे वळय नाका. भुकयल्ल्यांक दुखय नाका, कश्टांत आसलेल्यांक चिडाय नाका. सिराक चॅप्टर 4 वर्स 3 and 4. निराशेन भरलेल्यांक सतय नाका, गरजेवंताक दान दिवंक गळाय करी नाका. अडचणेंत असलेल्या भिकाऱ्याचो तिरस्कार करी नाका, दुबळ्यांक पाट करी नाका. सिराक चॅप्टर 4 वर्स 5 and 6. गरजेवंता वयली तुजी दिश्ट काडी नाका, तुजेर शिराप घालूंक कोणायकी अवकाश दिनाका. कित्याक आपूण कश्टांत आसतना कोणीय तुजेर शिराप घालीत जाल्यार ताचो रसनार तांचे प्रार्थन आयकतलो. साम चॅप्टर 22 वर्स 24. कित्याक ताणें दुबळ्यांच्या कश्टांची बेपारवा करूंक ना, ताचो ताणें तिरस्कार करूंक ना, ताचे मुखार आपलें तोंड लिपोवंक ना, बगार ताच्या बोबेक ताणें कान दिलो. साम चॅप्टर 18. सरेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बळ. सरेस्पोर म्हजें कडाप, म्हजें कोटे, म्हजो सोडवंदार, म्हजो देव, म्हजें कडाप. हांव तुका शरण येतां, म्हजी डाल, म्हज्या तारण्याचें शिंग, म्हजो बुरूस. सरेस्पराक स्तुती फावो, ताका हांव उलो मारतां आनी म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता. मरणाच्या लारांनी म्हाका वेडो घालो, विनाशाचे आवूर म्हजेर आयले. पाताळाच्या दोरयांनी म्हाका रेवोड घाल्लो, मरणाचे पास म्हजे मुखार आसले. म्हज्या आकांतांत सरेस्पराक हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आपल्या मंदिरांत ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली.